सर दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 वीक्षकांक दोरेमी पकार्याक मोगासो स्वागत. सूर्याच्या किरणाक सळक फुलता, संगीताच्या लाराक काळीज बुलता. एक अपुरबायसो माधुर ताळो आयकलो तर मोतीक उल्हास आनी दादोचकाय भोगता. हिंदी बॉलिवूडाच्या संगीत क्षेत्रांत आमी आयकलां किशोर कुमार, अशोक कुमार, हेमंत कुमार भोव नांवार्दीक संगीतकारांची नांवां. कोंकणींत ती साबार कुमार म्हणली नांवां आमी आयकल्यात. तर हो कोण? रंगस्थळांतावन हजार मनां दलयल्लो, लेखनेद्वारी हजार हजार अंतस्करणां हालयल्लो, खासगी जिणेन नियमीत उलोवणें, साद्या न्हेसणार सोपसो आर्विल्या काळार कोंकणीची ख्यात नांवान परजळिल्लो साबार तालेंताच्या भंडारान भरलेले व्यक्ती ते आसात. संगीत तांच्या रगतान वळटा. फाटल्या 40 वर्सांतावन देशांत तशें विदेशांत साबार संगीतकारी तांणी भाग घेतला आनी लाखो लोकांची काळजां तांणी दादोस केल्यात. एक श्रेश्ठ पदां गावपी, पदां रचपी लेखक, नट, नाटकीस आनी बऱ्यांतलो बरो कार्यनिर्वाहक आनी सगळ्यातच एक देण्यावंत पुंजो ते जावन आसात. तर आयच्या ह्या दोरेमिफा कार्याक आमच्या सांगात आसात कोंकणींतले किशोर कुमार नांवान नांवाडलेले प्रेमनाथ आल्बन लोबो उर्फ म्हणजे प्रेम कुमार नंदीगुड्डा हांकां ह्या कार्याक दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन मोगासो स्वागत. सर, स्वागत तुमकां. दोरेमिफा कार्यक्रमाच्या वीक्षकांक प्रेम कुमाराचे प्रेमाळ प्रणाम. तुकाय जूड. स्वागत तुमकां प्रेम कुमार. मानेस्त प्रेम कुमार हांच्या विशीं मोठवी झळक तुमच्या मुखार हांवें दवरची तर 1981 इसवेंत कला संपत हांणी आसा केल्ल्या नाटक स्पर्धांत 7 नाटकां पैकी अमर छपरा डिकोस्तान लिखलेलो नाटक जावन आसा जॉर्ज बुतेल. नाटकाच्या अभिनयाक बेस्ट एक्टर म्हणजे श्रेश्ठ नट प्रशस्ती तांकां लाभल्या. तांणी येदोळ वरेक 5 कादंबरी लिखल्यात. चित्रगार, खांट्यांनी विणलेले फांटे, नितळलेले मोड, दिशा आनी माजवल्ले पिंतूर जावन आसात. 50 वयर मोठव्यो काणयो तांणी बरयल्यात. 30 वयर कविता तांणी लिखल्यात. 25 वयर पदां रचल्यान ताका ताळो तांणी बसयला. तांची प्रेमाळूलो कोवळी कोंकणी मायेक अर्पण केल्या. 2010 इसवेंत प्रेमाळ सांज तांणी सादर केल्या. अमार कोंकण कोगुळ विल्फी रेंबिबस हांच्या 40 आनी 5 कोवळ्यांनी तांणी ताळो मेळयला आसता 150 वयर संगीत सांजेन तांणी भाग घेतला. लगभग 30 वर्सांतावन मिलार कोयर पंगडाचो सांदो जावन संगदस मुखेली जावन तांणी वावर दिला. 30 आनी 6.5 वर्सां कॉर्पोरेशन बँकान वावर करून ते आतां प्रस्तुत निवृत्त जाल्यात. 25 वर्सां कार्यनिर्वहण करून ह्या समाजाक तांणी वावर दिला. प्रस्तुत कोंकणी नाटक सभेचे उपाध्यक्ष जावन आपली सेवा ते दिते आसात. असल्या साबार देण्यांनी भरलेले मानेस्त प्रेम कुमार आमच्या सांगात आसात. तांच्या सांगाता म्हजो संवाद हांव सोलोवन व्हरतां. प्रेम कुमार, तुमकां पयलें सवाल म्हजें, तुमचें बाळपण, शिकाप कशें जालें, खंयसर जालें, मजेचें जालें की या कुशेचें जालें? 27 ऑक्टोबर 1950 इसवेंत हांव जल्मालो तरी परिपिकायेक पावता पर्यंत कसलीच फिकीर म्हाका नासली. हातांत गुले नासले जाल्यारय तेन्नाचे दीस सुगमायेन पाशार जाताले. जेपून तूं प्राथमीक शिकप जातच काशी हायस्कूल, त्यानंतर सान लुईस कॉलेजींत सादारण 1971 इसवेंत हांव पदवीधर जालो. त्यानंतर 1974 इसवेंत म्हाका कॉर्पोरेशन बँकान काम मेळ्ळें. तेदोळ पर्यंत तरणाटपणाचे दीस भोव मजेन पाशार जाताले. खुशी जाली न्ही त्या वेळार? भोव खुशी. जावं, तुमचें मूळ नांव प्रेमनाथ आल्बन लोबो वय मू? वय. ते मागीर ते प्रेम कुमार म्हणून ते कशें आयलें ते? निजाय की हांव ल्हान आसतना सर्वांनी
मुख्य जावन भुरग्यांनी म्हाका प्रेमनाथ म्हूण आपोवची खुशी नाटली. हांव 8वेंत आसतनाच आमचो शेजारी डॉल्ला आमगेर येतालो आनी ताचे संगी नाटकाचें पिशें म्हाकाय लागलें. त्या वेळा देवादीन श्री गिरी चिकमंगळूर हो मिलारांत नाटकांकरन फामाद जाल्लो. म्हाका ताणें संवाद सूचक जावन आनी भुरग्यांचें नटन करूंक आपयलें आनी तेन्ना ताणेंच म्हाका प्रेम कुमार म्हूण नांव दिलें आनी हेंच म्हाका बरें दिसलें आनी हें परमनंट जालें. जावन दी त्या वेळार प्रेमनाथ आसलें प्रेम कुमार म्हूण ताणी केलें. हय तुमकां खुशी म्हाका जाली. खुशी जाली. हय जावन दी भोव बरें. मागीर तुमकां हें पदां म्हणूंक प्रेरण कशें आयलें तुमकां तें? नाटका बराबर पदां म्हणचे एक हव्यासशें म्हाका दिसलें. नाटक पळोवंक म्हज्या लागीं पयशे नासले आनी तवळू नाटका भायलीं पदां आयकूंक हांव डॉन बॉस्कोलाच्या गेटीर उबो जातालो आनी तेन्ना विल्फी थंयसर गायतना हांव ती भायर गेटी लागीं रावनूच भायर करतालो. तितले तुमी विल्पेबाचे अभिमानी त्या वेळार. त्या वेळारच कोंकण कोगुळ विल्पी रेमिबस हांच्या सांगाता तुमची ती साळावळ कशी जाली? हो त्या विशीं सांगता. 1964 इसवेंत म्हजो पप्पा कटारतावन येतना ताणें एक टेप रेकॉर्ड हाडलो. टेप रेकॉर्ड म्हळ्यार स्पून चलताले त्या दाळा. वय तो व्हडलो टेप रेकॉर्ड. वय त्या दाळा पदां तातूंत नातलीं आमी उलयल्लें मात्र. त्या देखून ती पदां रेकॉर्ड करचे खातीर पप्पान वचून विल्फी कडेन एक विनंती केली, तूं येवन एक 4 पदां गायताय गे. विल्फी खुशीन ओपलो आनी मीना विल्फी आनी ताचे सांगाती आमगेर येवन सुमार पदां रेकॉर्डिंग केली तांणी. ते दाळा विल्पी बाबा काजार जाल्लें गी? ना ना काजार जावनच्या पयलें. ओके. ताचे उपरांत 3 पदां आमी म्हजे इश्ट म्हजे शेजारी पुरो 3 पदां गायताले हांव. गेल्ले गेल्ले कडेन. वय तशें हांवें गावचें फामाद जावंक सुरू जालें. ताचे उठून आमी फामाद जालो. ती बरी संतोशाची गजाल. वय वय मागीर तशी विल्फीची साळावळ चड जाली. वय जावन दी. कोंकणी संगीत क्षेत्रांत विल्पी रेमिबस एक उंचलें नांव. वय तांच्या सांगाता तुमी लगभग 250 संगीत सांजांनी भाग घेतलो वय आनी तांणी काडिल्ल्या सकड कुवळ्यांनी 5.5 कुवळ्यो तांणी वय. उक्ताडाक हाडल्यात. ताचे संगीत धार्मीक आसात. तांतू धर्मिकी आसात. वय, वय वय. ओके. तांतू तुमी पुराय ती ताळो दिला आनी तुमी तांचो उजवो हात म्हणून हांवें आयकलां. हें सारकें गी? तें म्हाका कशें उसारचें म्हण म्हाका गुर्तू ना. खंडीत. तरी म्हाका तो पयलें स्थान दितालो म्हणून म्हाका कळीत आसा. हांगासर आतां एक आपुरबायेचें पद आसा. तें लिखलेलें आसा कोंकण कोगुळ विल्फी रेमिबस हांणी 7.5 चेडवां. आतां हें आपुरबायेचें पद आमच्या प्रेम कुमारांतान आयकोवया. अबे सांगचे नाही फोटी तुम्ही मारी नाकात म्हाका कुटी. 7.5 चेडवां आतां लागल्यान म्हज्या पाटी. म्हाका येता तितल्यो चिटी एका गडयेची ना सुटी. एकल्यान इतल्या चेडवा लागीं काजार जावचें कशें गाय. घरान पुणी कळा जाल्यार पाटीर पडतीत मुठी. हांवें सांगचे न्हय फोटी तुम्ही मारी नाकात म्हाका कुटी. 7.5 चेडवां आतां लागल्यान म्हज्या पाटी. म्हाका येता तितल्यो चिटी एका गडयेची ना सुटी. एकल्यान इतल्या चेडवा लागीं काजार जावचें कशें गाय. घरान पुणी कळा जाल्यार पाटीर पडतीत मुठी. आगे आगे म्हजे आवय हांव आतां कितें करूं. ह्या इतल्या चेडवां मोदे कोणाचो हात धरूं. एकल्या वरनी एकलें बरें कोणाक तुजी सून करूं.
उपाय बरो दाखयतेल्यांक देव बरें करूं आगे आगे मुजे आवय हांव आतां कितें करूं ह्या इतल्या चेडवा मोदे कोणाचो हात धरूं एकल्या वरनी एकलें बरें कोणाक तुजी सून करूं उपाय बरो दाखयतेल्यांक देव बरें करूं त्या बेंदुरांतले विन्ना ताका सोडूंक म्हाका मोन्ना वालेंशांतले मिन्ना ते खंडीत म्हाका सोडना मिलारचें ते जिना म्हज्या काळजांतलें ते माना एल्सी फेल्सी मगदलीना हांकां सोडूंक जावचें ना इतल्या चेडवां भितर म्हजी होकाल कोण कोणना त्या बेंदुरांतले विन्ना ताका सोडूंक म्हाका मोन्ना वालेंशांतले मिन्ना ते खंडीत म्हाका सोडना मिलारचें ते जिना म्हज्या काळजांतलें ते माना एल्सी फेल्सी मगदलीना हांकां सांडूंक जावचें ना इतल्या चेडवां भितर म्हजी होकाल कोण कोणना आगा आगा म्हज्या देवा ही कसली सूख तुजी एकेका चेड्या फाटल्यान 7.5 चेडवांची ही लायन लागून आतां जाली पळय गत म्हजी एकल्याक हांवें भिसलें जाल्यार उरली खंय बेची आगा आगा म्हज्या देवा ही कसली सूख तुजी एकेका चेड्या फाटल्यान 7.5 चेडवांची ही लायन लागून आतां जाली पळय गत म्हजी एकल्याक हांवें भिसलें जाल्यार उरली खंय बेची हांव जायते कश्ट काडटा आनी होकलेक म्हज्या सोदता पेन्सी फेटांक पावता आनी वळू दोळो मोडता हांव एक तोटो सोडता आनी 15 पाटी पडटात सोबीत आसा चेडवां तोडी हेय जाय तेय जाय सगळ्या लागीं काजार जावंक कोणसो पाद्री सोडटा हांव जायते कश्ट काडटा आनी होकलेक म्हज्या सोदता पेन्सी फेटांक पावता आनी वळू दोळो मोडता हांव एक तोटो सोडता आनी 15 पाटी पडटात सोबीत आसा चेडवां तोडी हेय जाय तेय जाय सगळ्या लागीं काजार जावंक कोणसो पाद्री सोडटा आगे आगे म्हजे आवय हांव आतां कितें करूं ह्या इतल्या चेडवां मोदे कोणाचो हात धरूं एकल्या वरनी एकलें बरें कोणाक तुजी सून करूं उपाय बरो दाखयतेल्यांक देव बरें करूं आगे आगे म्हजे आवय हांव आतां कितें करूं ह्या इतल्या चेडवां मोदे कोणाचो हात धरूं एकल्या वरनी एकलें बरें कोणाक तुजी सून करूं उपाय बरो दाखयतेल्यांक देव बरें करूं देव बरें करूं प्रेम कुमार त्या काळाचें भोव अपुर्बाचें सुपर हिट पद हें आमकां हांगासर तुमी गावन दाखयलां तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा हांगासर एक धाकटुलो विराम घेता तुमी खंयसर वचनाकात पळयत रावा दैजिवल टीव्ही दोरेमेफा कार्य परत तुमकां दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत मुखार वेता आसतना तुमी काणयो बरोवंक सुरू केल्यो वय कादंबरी बरोवंक सुरू केल्यात पदां वाटू तातूंत ही तुमची देणगी दिवंक तुमी सुरू केली हाका हें कशें तुमकां तें प्रेरण आयलें तुमकां त्यो कादंबरी आनी बरोवंक हांव काश्या हायस्कुलांत आसतना जेमी बेरोकस नांव आयकलें तुवें वय जेमी बरोकस हां, आयकलां जप्पुसो. वय तो आनी हांव सांगाता शिकताले हांव त्या दाळा काणयो कविता बरोवच्यांत तोय बरीच फामाद आसलो वय तशें तें बरोवचें पिशें म्हाकाय लागलें जावन दी ताचे संगी वय तशें हांवूय बरोवंक सुरू केलें आनी तशें काणयो कादंबरी पुरा भायर आयल्यो तुमी इतल्यो काणयो बरयल्यात कादंबरी बरयल्यात
सांगातस बँकान काम करतल्यात आणि कार्यनिर्वहणी करतल्यात तुम्ही होय इतलें पुरा एक ऑलराउंडर जावन तुमकां कुटुंबाक कसो वेळ दिवंक मेळटलो हे म्हळ्यार घरांत पोतिणेचो आनी भुरग्यांचो सहकार आसल्यार आनी कितलीं कामां आसल्यारय सुशेगायेन करीत करूंक साध्य जाता न्ही साध्य जाता होय खंडीत खंडीत तशें म्हज्या पोतिणेचो आनी भुरग्यांचो भरपूर सहकार आसलो म्हाका बरें बारी संतोशाची गजाल वय पूण तुमच्या कुटुंबाच्या विशीं तांची नांवां आनी सांगा आमकां आमच्या लोकांक कळोवन दिल्लीशी म्हजी पोतीण लिनेट आतां काजार जावन सुमार 35 वर्सां जातात न्ही पोतीन म्हळ्यार काजार जाय येत न्ही वय सारकें काजार जावन वय 35 वर्सां जातात आनी भुरगीं दोगां व्हडलें प्रशुभा सुनीला लागीं काजार जावन ती अबुधाबीन आसात बरें आनी दुसरो प्रथम तो शाराना लागीं काजार जावन बेंगलोरान काम करनच आसा मुख्य एक अपुरबायाचें सवाल आसा तुमकां हां हांव मारिना फटी होय हांवें विचारल्याक मारी नाकात म्हाका कुटी तर आदीन जावन तुमच्या फाटल्यान आल्लीं 7.5 चेडवां खंय गेलीं ती आळे जोड गावपी ह्या सिंगर म्हणटना तांचे ओट्टू चेडवांची लायन चड आसता तूं जाणाय मू वय गे होय ना कार्यनिर्वाहक आसना म्हणटा हांव चिंता आनी तशें म्हज्या फाटल्यानी चेडवां आसलीं हांव तांच्या फाटल्यान न्ही वय सारकें आनी अशें जालें की विल्फीन हें 7.5 चेडवांचें पोत घडलें वय आनी सीडीन म्हाका गावंक दिलें त्या दाळा 7 चेडवां आसलीं वय पूण ते अर्दें चेडूं कोण म्हूण म्हाका आतां उडास अजुनी कळोना ना ना घराले न्ही अर्दाक अर्धांगिरी तुमी ते अर्दें चेडूं म्हळें पळय काल भियेल्ले बरी दिसलें म्हाका व्हड आसूं तुमची पतीन लिनेट बाय आसा तिजे खंय म्हणी तुमकां कुटी मोटी म्हणी फोडल्यात गी ना बा तशें कांय ना पूण ताका म्हज्या फाटल्यान चेडवां आसात म्हूण ताका गुत्तारलें पयलेंच जाल्यार तुमकां सहकार दिला तिणें सहकार पुरतो दिला काल्याक सहकार दिला म्हळ्यार पोदा म्हणूंक मात मू वय वय ना बा खाली पोता म्हणून मात्र जाऊ दी तुमचे उक्त्यान उलयतात खंडी जावन एक दादोसकायची गजाल केदाळे मनीस केदाळे उक्तो असो जे केदाळे लिपोवन दवरलें एका ना एका दिसा कळटा खंय तशें तुमी उक्त्यान सांगलां त्या विशयान जाल्लें घडीत आसा सांगा आमी काजार जावन थोडोच टायम जाल्लो एका नाटकाक हांव आनी बबिता स्टेजीर पोदांक गायतलें हांव आनी त्या दाळा म्हजी पतीण मुखल्या सिटीर बसून आसली आमी पोदांक गायतना पतीणेच्या म्हणजे लिनेटाच्या फाटल्या सिटीर कोणगी दोगां चेडवां बसून बॅट मारतालीं खंय काले म्हणून हुय गो म्हाका गोत्त आसा तो बबिता लागींच काजार जाला म्हूण येत देवा म्हज्या तर म्हज्या बायलेक कशें बघना का न्ही खंडीत तेय कांय हातूनय पयशांनी पयशे दिवन वय वय जावन दिता मागीर लोव येवन म्हज्या कडेन लिनेट म्हणटाले फाटल्यान बॅट मारताली वय वय तेवली संगत पुरो जाल्या आतां प्रेम कुमार हांचे तावन एक तुळू पद आयकुया ते जावन आसा मदमे दाये आये ना आनी हें पद लिखलेलें आसा कुंकुण कुगूळ विल्फिरे मिबस हांणी ಮದ್ಮೆದಾಯಿಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪತೂ ಏನು ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯಿಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪತೂ ಏನ ಪಗಲುಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಡ ಬತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಹಾಲಾದ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ಇಕ್ಲು ಪನುವಾರ ಪನುವಾರ అలను ఓలాండ చూతారా ఇట్లు పనువారా పనువారా
పొర్లు మోణెగాదు సొంట మాత బేని హో ఇదైతానే పొర్లు ఆల్న మోణి ఈ పొర్లు మోణెగాదు సొంట మాత బేని అయ్యో రామ రామ పగలుగాండు సినిమా రాత్రి గోలు నేమ అయ్యో రామ రామ పగలుగాండు సినిమా రాత్రి గోలు నేమ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ ಸುಖದ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣ ದಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ ದುನ್ನ ಹೋ ದುಂಬು ಏತೆ ಸುಖದ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಈ ಪೊಣ್ಣ ದಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ ದುನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತುಂಡೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತುಂಡೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ तूद सोते मद में आई बोका कंगलाद पोते हो मद में तुम रूप तूद सोते मद में आई बोका कंगलाद पोते ಹುಣ್ಣು ಲೇನ ರೂಪ ವಿದಾಯ ತುಂಬ ಭೂಪ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದು ಪೋಪ ಹುಣ್ಣು ಲೇನ ರೂಪ ವಿದಾಯ ತುಂಬ ಭೂಪ ಮಣ್ಣು ತಿಂದದು ಪೋಪ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಈ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಲ್ಪ ತೂಯೇನ పగలు పోదు రాత్రి ఆడు పత్తే ఇచ్చి బొడిదిన మద్మె ఆడు హాలాది పోండు ఎన్న జీవన ఓలాండ తూతారా ఇట్లు పనువారా అలను ఓలాండ తూతారా ఇట్లు పనువారా देवरे करो मनेस प्रेम कुमार अपर बायचेन तुळू पोत तुम्ही सदर केला तुमका उल्हास प्रेम कुमार आता म्हजो सवालांचो सलाद आसा एका सवालाक एकच जाप तुमची पटापट दिजे तुम्ही म्हाका जायत की जायत तयार आसात नंदीगुड्डा खंयच्यान नांवाडदीक पयले पुरताले आतां उलपयतात काले काले म्हळ्यार मोडी ये देवा जिनी ಎಂದು ಖುಷಿಯ गडीत शेंचे गडीत म्हज्या काजार असो दिसत जाव तुम्ही अनेकी यंग आणि हँडसम दिसतात कशे योगा जाव ಯೋಗ ಮಾಡಿ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸಿ जाव मोगाचे काण ಬಹುಶಃ कुबे मुटली वय ड्रीम कार म्हूण ना म्हजें तरी म्हाका एक गेर नटलें कार काडगेचें म्हूण एक आसा गेर नटले वय जाव पसंदेचो जागो दुबय तुमच्या पसंदेचो ॲक्टर या ॲक्ट्रेस एक रणबीर सिंग आणि अनुष्का शर्मा तुमका खंयच्या मासाची बोटी पसंद दुकरा मासाची बोकऱ्याची या सिटी बेकरीची सर्व बरीच म्हाकाय दुकराचीच दुकराचीच हय हय प्रेम कुमार कोण अरे ఏం గల్లి సవాల్ డౌట్ म्हणी नामू ना डाऊट ना प्रेम कुमार कोण एक कुशाली आणि प्रेमाळ मनीस प्रेमाळ मनीस इंग्लिशांत एंटरटेनर
एंटरटेनर होय. ओके जावन दी म्हळ्यार हेरांक दादोशे करचो हय खंयच्या रितीची पदां गावंक तुमकां चड खुशी म्हाका सड्या वत उडतींच उडती पदां हय तुमी हांगासर म्हज्या 10 सवालांक बरी जावापी दिल्यात आं देखून म्हाकाय भारी खुशी जाली आनी आमच्या विक्षकांक ही खंडीत जावन भोव खुशी जातली तुमच्या संगीत क्षेत्रांत कसले एक विशेष हासगडीत म्हणून तुमकां उडास येता गी एक फावटी जेप्पून विल्फी नायट आसली त्या नायटाक विल्फीन हनीमून म्हणलें सॉंग म्हाका आनी बबिताक दिल्लें आमी सुटार आनी ते साड्यार त्या पोदाक मुखार आयल्या हांव खंय स्टेजी गायली स्टेजीक आयल्या हांव होय आं सामान पळयतना म्युजीक सुरू जालां होय पूण सामान पळयतना कॉपी ना अरे सॉंगाची कॉपी ना कॉपी ना वय हां कितें करचें मागीर मागीर बबितान आनी हांवें कितलें उडासा तितलें सुरू केलें आनी मुखलें उडासना देखून आमी पाटी गेल्या हांव पाटी गेल्यात वय मागीर त्या वेळा खाली गेले कोण त्या वेळा MC डॉल्फी सल्डाना आसलो हय तो म्हणालो ती आतां हनीमुनाक गेल्यांत आनी इल्ल्या वेळान पाटी येतात म्हूण सांगलें ताणी बरें करता सुदारशिल्ले लोकांक वय, वय. एंटरटेन केल्ले बरी जालें म्हणून दिसता मागीर मागीर घाल जालें मागीर विल्फीन मीना आनी विणान मेळोन तें पद उडास करून बरयलें म्हळ्यार अन्य कॉपी नासली कितें ना नासली एकच कॉपी आसली जावं हां तें बरयलें उडास करून आनी नायटा चाकरेक आमी परतून तेंचें पद म्हळें परताक हनीमुनाक आयल्यात तुमी फाटी आयल्या हां आनी तें पद म्हळें पूण ती कॉपी आसली पळय ती खंय हाडली ती कॉपी वयर खंय मेळोना मागीर मागीर दुसऱ्या दिसा स्टेज काडटना हां. स्टेजीच्या पोंदा मेळ्ळी तशें जाल्यार तुमी पदां म्हणूंक येताना ती कॉपी शिदा गेल्या भितर. कॉपी वय फळ्यांच्या इड्यांतल्यान सकयल पडल्या ती आतां गेल्ली कोणी पळोवं ना ना कोण नाही पळोवना तो सतरायत जावना त्या दाडा स्टेज प्रोग्राम आहले त्या सरल्यान सतराय जावना जावन दी पूण विलपी अपकाला म्हणलो त्या विशीं काय ना असलो आसतलो वय वय कितें करतो पवडो तोय जावं एक भोव अपुर्ब्याचें हास्य घडीत आमकां आयकूंक मेळ्ळें मुखलें पद जावन आसा मुजें काजार हें पद लिखलेलें अमर वेलपी रेमी बसराणी आतां आमच्या प्रेम कुमारातांनी हें पद आतां आमी आयकुया खुशी जाता सांगूंक आतां बुरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन आसा मुजें काजार खुशी जाता सांगूंक आतां बुरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन आसा मुजें काजार ओकाल सोबीत तिचें नांव एलीज वळख तिची सांगूंक चलीस गल्ला मिशांगार तिचो बाव पोलीस बाबय तिचो दुकूर पेलीस ओकाल सोबीत तिचें नांव एलीज वळख तिची सांगूंक चलीस गल्ला मिशांगार तिचो बाव पोलीस बाबय तिचो दुकूर पेलीस खुशी जाता सांगूंक आतां बुरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन आसा मुजें काजार खुशी जाता सांगूंक आतां बुरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन आसा मुजें काजार काजार मुजें आदल्या रितीचे नेस्ता नेसान पुरबू जातीचे शीत पोळो जेवण लोकांक रोसाचे काजरा दिसा उंड्या मासाचे रेस्पेराचे मीस जातच खोकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय देडे फाटल्यान म्हज्या येतीत नाचून दामास्काची सत्री धरून रेस्पेराचे मीस जातच खोकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय देडे फाटल्यान म्हज्या येतीत नाचून दामास्काची सत्री धरून
जाता सांगूंक काता बोरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन सासा मुजे काजार खुशी जाता सांगूंक काता बोरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन सासा मुजे काजार सगळीं येतात माटो घालूंक वासा गेली वाशे पुरूंक सोजा गेली मेजा वयर वाजा मांडूंक मोतेरो गेली कंतारा म्हणूंक तेसा गेल्यांक रोसा राती मासा शिंदूंक गोसला गेल्यांक मासलो वाटूंक पिंटो गेल्यांक कुंटो घेवन गोंटेरां काडूंक शिकेरी गेल्यांक दुकोर मारूंक तेसा गेल्यांक रोसा राती मासा शिंदूंक गोसला गेल्यांक मासलो वाटूंक पिंटो गेल्यांक कुंटो घेवन गोंटेरां काडूंक शिकेरी गेल्यांक दुकोर मारूंक खुशी जाता सांगूंक जाता बोरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन सासा मुजे काजार खुशी जाता सांगूंक जाता बोरी कोबारी पावसा आदींच बेगीन सासा मुजे काजार देव बरें करूं प्रेमकुमार तुमच्या सुबेत पदाक तुमचो एक हात पुस्तक म्हणून एक आसलो त्या दाळाक तुमचो त्या विशीं काले म्हणटा तुमी त्या दाळा हांवें सांगलें जेमी बरोकस आनी हांव सांगत आशिल्लें हांव शिकतालें हांव म्हणून आमी कॉलेजीन ती सांगत आशिल्लें हांव वय त्या दाळा ताची एक आलोचना आशिल्ली पत्रकारची पूण आमचे लागीं पयशे नासले पत्र म्हळ्यार खंयचेय हप्त्याळ्यांनी तर. हप्त्याळ्यान या म्हयन्याळेंगी या सारकें. पूण आमच्या लागीं पयशे नासले देखून आमी एक आलोचना केली यात्रीक म्हणलें पत्र हातान बरोवन सगळ्यांक पाचार करचें म्हूण वाचूंक पत्र हातान बरोवचें हातान बरोवचें हें काले नवें सावन तुमचें तें एक ताचीच आयडिया वय हांवें बरोवंक सुरू केलें आनी ते 16 पेजीस हांव बरयतालो 16 पेजीस सावन आनी डॉल्ला मिकमॅक्स एम पॅट्रीक तेले फमात बरोवपी आशिल्ले तातूंत आनी ते बरयताले उंचले व्यक्ती कोंकणींतले कोंकण्यांतले वय वय तेय बरयताले त्या पत्रांत वय तशें तो एक वेळ म्हळ्यार ते कशें पाशार जातालें हात पुस्तक म्हळ्यार कशें पाशार जाताली ती सुरू आमी एलएसएस कॉलेजींत कोण कोंकणी जाणां आसात तांकां पाचार करतले हांव त्या उपरांत म्हजी भयणी सेंट एग्निसांत आशिल्ली तेय तांकां वाचूंक येतालें पूण आसले बरीच प्रती फाटी येताली पूण खंय पिना नाटली काय ना कितें जावं हातान पयशे येना म्हणटाना हात पुस्तक करचें तितलें एक सुलभाचें कामय न्ही वय. देखून तुमकां सत्य तुमच्या सकड व्यक्तींक आमी फरबे म्हणटा निजायकी होगली तुमकां देव बरें करूं हांगासर मानेस्त प्रेमकुमार सांगता म्हजो संवाद हांव मुंदरसून व्हरतां पूण ताच्या पयलें हांगासर एक धाकटुलो विराम केन्सर वचनाकात पळयत रावा दैजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7 कोंकणी गाणी संगीत तेणी समाजाची भाग राखणी कोंकणी गाणी संगीत तेणी समाजाची भाग राखणी परत तुमकां ह्या अपुरबायाच्या दोरमेफा कार्याक स्वागत तुमी आतां पदां म्हणनात कार्यनिर्वहण करनात ना बँकांत निवृत्त जाल्यात वय पूण आतां तुमचें रिटायर्ड लायफ कशें सारकें आसात तुमी तुवें आमीर खानाचें सत्यमेव जयते पळयलें वय पळयलां हांवें तें पळयल्या उपरांत म्हाका कितें तरी करी जाय म्हणून मोन जालें म्हळ्यार स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत वय म्हळ्यार आजकाल मोदी करते आसा वय वय तशें घरचें वेस्ट उपयोग करूंक परतून उपयोग करूंक हांवें बायोगॅस गेलो घरा वय जावं घरचें पुरा उश्टें आनी इतर केलें वेस्ट आसल्यार तातूंत कांय तें तातूंत घाल्यार मासाचें अनबर घालून जाता की वय जाता हय आं, जावं. धर्मार्थ गॅस उत्पन्न जाता हां. आनी तशेंच एक लिक्वीड मेन्यूर
म्हणजे ते द्रव रुपार आसचे सारे मेळटा ते माडा झाडांक गेल्यार तातूंत बरो फळ येता तशें हांवें एक तें केलें आनी त्या उपरांत म्हजो एकलो मित्र आसा ब्लॅनी म्हूण हं. ताणें येवन थोडी तरकारी घाली खंय तरकारी गरस गरस, गरस हय. जलांत जलांत वय. वय तसो पोस्ट करचो म्हाका एक हव्यास शे आनी टायमपास तोच जाता उदक घालूंक आनी आसता तुमकां वय वय मस्त बरी जावं त्या दाडा पदां म्हणून म्हणी उदक घालतात की शिदा अशेंत निजाय की पोदां म्हळ्यार झाडांकी भारी बरें वय खंय न्ही देखून हांव म्हणूनच आसता आनी उदक घालूनच आसता जावन जावन संगीत नाटक ह्या कला आतांच्या प्रस्तुत काळाची परिगत कशी आसा साहित्या विशयन सांगचें जाल्यार निजाय की आमचें कोंकणी साहित्य गिरेस्त आसा पोरण्या बरप्यां संगी नवे बरपी बरेच हेळ्ळ्यात आनी बरी बरपां दिवनूच आसात तांचे बरपांचे मट्ट वयल्या स्तराचेर आसा म्हूण दिसता म्हाका आनी नाटका विशयन सांगचें जाल्यार आतां आमचे नाटक बरें आसात प्रत्येक जावन नव्य नाटक कन्नडा रंगमंचाकी सोड दिना तितले उंचाये पावल्या वय हे एकाच दृश्याराचे नाटक पळयतल्यांकी बरें लागतात आनी जायतो वेळ उरता खंडीत वय आनी संगीत क्षेत्रांत मात्र वेगवेगळ्या जाणांचे चिंताप वेगवेगळें आसा वय आतां तुवें हिंदी कन्नडा पदां आयकले तातूंत पाश्चात्य पदांचें अनुकरण आसा न्हय वय सारकें तशें आमच्या कोंकण्याकी आमच्या युवा जाणांक ते एक रॉक सॉंग्स म्हूण एक वचो लागला तांचे म्हळ्यार तरणाट्यांक इल्लेशें नाचपाक वय नाचपाक जाय वय पूण हें कितलो तेंप बाळवात म्हूण हांव नेना मुखलें पद जावन आसा केप्पी बायलेक आयकता गे ना हें अपूर्वाच्या पदाद्वारे आमी आयकुया आनी हें पद लिखलां अमर कुंगण कुगळ वेलफेर एम बी वसाणी तरणाटो हांव एक तरणाटो बाबा 25 वर्सांचो 25 बोरताना लागलोलो म्हाका उरबोसू काजरासो हात पाय दोडोवन पुरवून बसलो गोळ केलो आवयसो रुंदून रुंदून खूब जालो हांव एका सुंदर चेडवासो तरणाटो हांव एक तरणाटो बाबा 25 वर्सांचो 25 बोरताना लागलोलो म्हाका उरबोसू काजरासो हात पाय दोडोवन पुरवून बसलो गोळ केलो आवयसो रुंदून रुंदून खूब जालो हांव एका सुंदर चेडवासो तकलो तकलो हांव काजार जातस तकलो पिकलो पिकलो हांव बोबाट मारून पिकलो बागलो बागलो हांव करान दायेन बागलो हो काल मुजी केप्पी म्हूण हांव खरेंच नेणा आसलो काजराच्या सुरवेर आसलेली ती उर्बा आताना मोगाची उतरां उलयल्यार म्हज्या बायलेक आयकाना व्हडल्यान सांगल्यार आवयक कळटा कितें करूं समजना हांव केप्पी गी म्हूण रोडोन बसता हातबास करताना काजराच्या सुरवेर आसलेली ती उर्बा आताना मोगाची उतरां उलयल्यार म्हज्या बायलेक आयकाना व्हडल्यान सांगल्यार आवयक कळटा कितें करूं समजना हांव केप्पी गी
पूण रडून बसता हातबास करताना एक दीस सांजेर हांव पोंडेक बाय सोरलो बेटा देंवतस म्हाका तक्षण उडास आयलो बायलेक आपूण मुळे हाड मुजो तूं आलो तक्षण बावा तें घेवनूच आयले येदो व्हडलो कुवाळो जेवणाक शीतवाड मुळ्यार निस्त्याक मीठ घालता आनी निस्त्याक मीठ बायसड जाले मुळ्यार परत्यान शीत वाडता हांव एक सांगल्यार दुसरेंच करता कोणाक परवडता तानेक नीस हांवें मागल्यार ती म्हज्या पोल्याक किस मारता दोन पारां जेवणाक शीतवाड मुळ्यार निस्त्याक मीठ घालता आनी निस्त्याक मीठ बायसड जाले मुळ्यार परत्यान शीत वाडता हांव एक सांगल्यार दुसरेंच करता कोणाक परवडता तानेक नीस हांवें मागल्यार ती म्हज्या पोल्याक किस मारता सोंसता सोंसता पूण केदोळ पुरयांत हाय दिसता दिसता आमच्या हितलोंत व्हडली बाय धांवता धांवता पूण बायलेक गत कोण गाय खंयसर धांवल्यार फाट म्हजी सोडची ना मोगाची केप्पी बायल देव बरें करूं प्रेम कुमार अपुर्बाचें केपी बॉयल पद आमी आयकलें तुमकां उल्हास. आतां निमाणें तुमी संगीत क्षेत्रांत सबारांक हालयलां धलयलां नाचयलां आनी सकड एक ऑलरावंडर तुमी. आज आमच्या दायजी वर्ल्ड टी व्ही वीक्षकांक तुमचो मोगाचो संदेश कितें? तुमी हें दोरेमिफा कार्यक्रम आरंभ केल्लें भारी एक खुशेचो विशय. कित्याक म्हळ्यार आजकाल जायते गावपी कलाकार आमच्या कोंकणींत आसात सारकें. आनी तांकां अशें एक लोकां मुखार येवचो एक संदर्भ उदेला. देखून हांव मुख्य जावन हें दोरेमिफा कार्यक्रम प्रायोजीत केल्ल्यान आनी तशेंच हें कार्यक्रम प्रस्तूत केल्ल्या दायजी वर्ल्ड हांकां हांव आभारी जावन आसा आनी सर्व कलाकारां आनी गावप्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मानेस्त प्रेम कुमार. तुमी ह्या आमच्या ह्या अपुर्बाच्या कार्याक तुमी आयल्यात. तुमची अपुर्बाची पदां तुमी सादर केल्यान तुमच्या मनांतलीं बोगडां उसारल्यान खंडीत जावन तुमकां आमच्या सगळ्यांच्या नवी आनी दायजी वर्ल्ड टी व्ही हाचे नवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या निवृत्त जिवनान तुमकां देव दादोशी मोपान दिवून दी बेसांवांनी भरून दी म्हूण आशयता आनी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करून तुका एक जूड. खफली गाणी मुखलें अपुर्बाचे टेक. ते मोबाईल सायलेंट आसा. मोबाईल दिपले ऑरिजिन ये देवा. प्रेमनाथ म्हूण आपुणचें यानी ओके ऑल द बेस्ट थँक यू काळा की बिंदास उल्यात समजलें. तें बर्र बंद करतें.